की एक इन्फ्लुएन्सर येयले आनी तेणे रील काडलो की आपल्याक 10,000 चार्ज केले म्हूण गोंया फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टू वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा. पूण हांव सांगूंक सोदतां की आयज ते वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा वचोंक ना, ते आउटसायड गोवा गेलां. आनी जो टॅक्सीकारान ताका 10,000 ची रेट सांगल्या, हांव सांगता आनी आमी सगळे आख्खे गोंयचे लोक सांगता टॅक्सीकार भाव की रेट सारकी सांगल्या. कित्याक एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट जी आहा टॅक्सीकारांची, गव्हर्मेंट गॅजेटेड तेजी रेट तर करूंक गेले 6,000 तेजी रेट जाता हाली किलोमिटर्सांची. किलोमिटर्स कित्याक अप एंड डावन 300 किलोमिटर्स जाता. ते नायट चार्ज आहा, नायट चार्ज ते व्हिडिओचेर तर पळयता ते मिड नायट ताणें ट्रॅव्हलिंग केलां आनी तो टॅक्स तर धरी तूं ऑलमोस्ट 10,000 बसता. पूण आयज आमचे टॅक्सीकार भावान जो ताका ट्रॅव्हलिंग केलो तो व्हेकल नंबर GH06T5940 ही व्हेकल ताका घेवन ट्रॅव्हलिंग केल्ली फ्रॉम गोवा टू मालवंड, अदर स्टेट, नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा. थिंगा ताका येल्ले तेजेर ताका 5,500 चार्ज केल्या, लेस दॅन द गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट. आनी तरी पूण तेणे आयज आमचेर आरोप घातली गोंयकारांचेर, जे नीज गोंयकार जे आज पयल्यार कळटा जे आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे आहा ते गोंयकार भाव आमचे, तेंचेर आयज आरोप घातली की ओव्हरचार्ज मागली म्हूण पयशे. ओव्हरचार्ज मागोंक ना, एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट सांगलेली, पूण तेजी काकलूत करून ते चोडू मनीस म्हूण ताका 5,500 व्हरोन पावोन तेणे आयज आमचेर येदे व्हडले एलिगेशन घातले म्हूण आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनार आयज आमी येयल्ले की आमी आयज डिफॉर्मेशन केसूय केल्या तेजेर की तेणे रिप्लाय दिवचो, तेणे आमचेर फॉल्स एलिगेशन कित्याक घातला काय म्हूण. सो एक रिक्वेस्ट की असली फॉल्स व्हिडिओ पोस्ट करचे न्हू, कित्याक आमकां म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमी एक 50 ते 100 रुपया घेवपाक एक्स्ट्रा म्हणल्यार आमी भिता मरे, कित्याक उरल्यार म्हणल्यार आमी आज पासून आयज फॅमिलीयरान सारखे तांकां परत व्हरून तेजे वस्तू बिस्तू पावयता असलो आमचो धंदो असो करून सांबाळून दवरलेलो आहा. हांव इतकें सांगूंक सोदतां की एज ए इन्फ्लुएन्सर येतात आनी कॉर्पोरेट लॉबी हो टुरिजम बिझनस टेक ओवर करपाक हें जें रिजन आसा अशें रील करपाक तांकां लाखांनी रुपया दितात आनी हो आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल बिझनस पिड्ड्यार करता. भारतीय विमानपत्तन आर्थीक विनियामक प्राधिकरणान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. गल्फात सुरू आशिल्ल्या गॅराचे फाटभुंयेर डॉमेस्टीक फ्लायटांची लँडींग आनी पार्किंग फी देंवयली. मेळटा ती म्हायती प्रमाण देशभर डॉमेस्टीक फ्लायटांची लँडींग आनी पार्किंग फी 25% देंवयली. फुडले 3 म्हयने हो निर्णय कायम उरतलो. मागीर रिव्ह्यू बसका घेवन कितें तें थारायतले. ह्या निर्णयाक लागून विमान कंपन्यांक लॉस, ते लॉस खंय मागीर रिकवर करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये तीनों प्रदेश कोस्टल इलाके के प्रदेश हैं और इसलिए इन प्रदेश की चुनौतियां भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ इस प्रदेश के नेतृत्व ने समय समय पर देश के अंदर इन तटीय क्षेत्रों की चुनौतियों के साथ अवसर को बदलने का काम किया. हम सब युवा विधायक हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि हम विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा करें. लोकतंत्र है जहां जन संवाद होता है, चर्चा होती है, सामूहिक विचार विमर्श होता है, सामूहिक निर्णय होता है और जनता जो अपेक्षा आकांक्षी बताती है उस हिसाब से विकास नीतियां, योजनाएं, कानून बनाने का काम होगा तो राज्य तेजी से विकास करेगा. इसीलिए लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये दुनिया के लोकतंत्र में माना है. और जहां लोकतंत्र भी नहीं है वहां भी संसदीय लोकतंत्र की दिशा के अंदर वो देश आगे बढ़ रहा है, आगे योजना बना रहे हैं. और इसलिए let us harness the Yuva Shakti with our legislature to fulfill the dream of the Vikasit Bharat by 2047. Let us share this knowledge across the state on a trade, tourism and urban planning and environmental protection so that every region grows sustainable. Let us implement the reforms that bring the government to the people quickly, whether through the click or a call. Together, I am confident that we will take the Goa and every state closer to the prosperity and the progress, contributing to build a Vikasit Bharat. CCPच्या वेळार एक व्हडलो मुद्दो आयलो आनी तो व्हडलो कित्याक बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट्स द सिक्रेसी ऑफ द बॅलट. डायरेक्ट सिक्रेसी ऑफ द बॅलट इम्पॅक्ट जाता हो एक व्हडलो मुद्दो आलो. खूब कडेन वेगळ्या वेगळ्या बुथांनी आमकां ह्या विशयाचेर अनेक वोटर्सांनी
इश्यू करून इलेक्शन थंय स्टॉप जाल्लें आसा फॉर फ्यू मिनिट्स. इलेक्शनाचे बॅलट पेपरार घेतले CCP आनी ZP तातूंत कावंटर फॉयलार आनी सकल बॅलटाचेरूय सिरियल नंबर आशिल्लो अशें अनेक कडेन जालां. अनेक वोटर्सांनी हाचेर बोवाळ घातला. हातूंत एक खंय तरी इंटिमिडेशन वोटराक भंय दिसपा आपोवप जावंक शकता. अशें न्हय की कोणें वचून तांकां कितें सांगतलें किंवा फाल्यां ते आमी म्हणना की ती बॅलट्स कोण एक्च्युअल बसून पळोवन कोणें वोट कोणाक मारला पळयतलो. ती बॅलट्स मायट बी सील्ड बट दॅट इज नॉट इनफ. एक वोटराच्या मनान दुबाव आयलो की आपली सिक्रेसी खंय तरी एन्क्रोच जाता तर तो वोट मारपाक भिता. थंयसर जो रोल इलेक्शन कमिशनान केलो तोच रोल आमी आमच्या इलेक्शन पेटिशनान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक आमी इलेक्शन पेटिशन फायल केला. तशाच तरेचो रोल पणजेन इलेक्शनान बॅलटाच्या टायमार वोट सिक्रेसीक जाल्लो आसा. सो कंपेर करत जाल्यार जो इलेक्शन कमिशनाचो रोल थंयसर आसा तोच रोल इलेक्शन कमिशनान पणजे इलेक्शनाकूय घेतला. थंयसरूय इलेक्शन कमिशन चुकला हो हायकोर्टान सांगला आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आमी आशा करता की हांगासरूय आमकां अशाच तरेचो जजमेंट मेळटलो की हांगासरूय इलेक्शन कमिशन चुकला. Sir, what is the High Court's order in the petitions challenging or requesting to scrap the Ponda by-election? The High Court has quashed the notification as regards the elections to the Ponda by-elections. The ground on which the order has been passed is that the newly elected MLA will not get more than 1 year's time, or rather minimum 1 year's time. And that contention of the petitioner that at least 1 year's time is to be gotten by the newly elected candidate has been accepted by the court. Now the court has relied upon a division bench judgment of the Bombay High Court at Nagpur, where in similar situation the court had said that if there is less than 1 year's period insofar as the newly elected candidate is concerned, that in such a scenario under proviso A to section 151A of the Representation of People Act, no elections could be held. And in that case also the elections were cancelled by the High Court. Relying on the same judgment which was binding on this division bench also, the court has said that under the Representation of People Act, the correct interpretation is that the newly elected candidate must get at least minimum 1 year's time or a tenure as the MLA. Sir, after the pronouncement of judgment, ECI requested to stay the order, saying that 171 votes have been casted. What happened on that? See, the request of the ECI was the preparation for holding the elections are all complete. Some people have casted votes by ballot, postal voting. Then they said that there is hardly any time left for the actual election. On that ground, they were saying that grant a stay of 15 days and allow the elections to continue. But the High Court has said that we have already declared that such an election and the notification of the election is not in accordance with law, and therefore we cannot continue the elections based on the declaration which we have already given, to the effect that these declarations cannot be held in terms of the Representation of People Act, and therefore they have refused the stay. So the natural corollary of this is that the tomorrow's elections have to be cancelled. That is the effect of this. फोंडा पोट वेंचणूक बिरेस्तार जावपा आशिल्ली, मात बुधवारा हायकोर्टान वेंचणूक रद्द केली. वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक 1 वर्साचोय कार्यकाळ मेळना म्हूण कोर्टात याचिका आशिल्ली, ताचेर निवाडो. मजगती कायदेतज्ञांच्यो प्रतिक्रिया आयकुयात. What the High Court has done is merely follow the previous judgments of a coordinate bench of the High Court of Bombay in Nagpur. Now, Maharashtra and Goa has a common High Court. So we as judges, when a coordinate bench or 2 judges have taken a view on this proviso, that view has to be followed by the next coordinate bench ordinarily, unless they want to disagree. And in this case, they did not find reasons to disagree because नागपूरचो कोऑर्डिनेट बेंच जजमेंट जो आसलो न्ही, the election commission, I understand, did not challenge it. So that does not mean that the election commission cannot challenge. But at least in the state of Maharashtra and Goa, the law is as interpreted by the High Court.
सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि महेश घडी. पोट वेंचणूक रद्द करप हे भाजपा आनी वेंचणूक आयोगाचेच कारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केलो. स्वर्गीय रवी नाईक हे 25 ऑक्टोबर 2025 गेले. आता आम्ही बारीक पळयत जाल्यार 25 ऑक्टोबर 2025 आणि नोटिफिकेशन जे आयलें दॅट इज ऑन 16 मार्च 2026. 5 महिने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान उडयले. कित्याक उडयले हें म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांची मिली भगती. फोंड्या पोट वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान भाजपा आनी वेंचणूक आयोगाचे नेक्सस उक्ताडार आयिल्ल्याचो आमदार विजयाचो आरोप. फोंडेचें इलेक्शन कॅन्सल जावप लास्ट मिनटाक हें जनतेक शॉक आयिल्लो आहा. पूण हो जो सर्जिकल स्ट्रायक जाला फोंडेचे बाय इलेक्शनाचेर, हो सर्जिकल स्ट्रायक कोणें केला हो सगळ्यांक खबर आहा आनी गोंयचे जनतेक आतां जाय तसली कॉन्क्लुजनां काडपाक स्वातंत्र्य आसा. रितेश नायक म्हणटा न्यायालयाचो निवाडो सर्वोच्च, ताचेर नो कमेंट. पूण वेंचणूक आमीच जिखतले खंय, आयकात रितेशाचें म्हणणें. More 8 months, you have to start working vigorously. And एक हे जाता न्ही, so more 6 months, again we will work for more 6 months and we'll win this Ponda by-election, Ponda election. So we'll work more harder and we'll win this election. We have confidence, our Karyakartas have confidence. They cannot win, they buy. They cannot win, they stop. They cannot win, they threaten you. जोर, जबरदस्ती, धमकी, ह्योच गजाली बीजेपीच्यो न्ही. म्हाका एकूच गजाल सांग, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इतली अशिक्षीत, आर दे अनएज्युकेटेड फूल्स दॅट दे डोंट नो दॅट देर इज अ जजमेंट. वॉज द कोर्ट नॉट सिरियस अबाउट इट? आमकां दिसता सुप्रीम कोर्टान वचनय म्हणून सारके इलेक्शनाच्या 4-6 वरां पयलीं हे डिक्लेअर केल्ले. इट इज अ क्लियर फिक्सिंग, मॅच फिक्सिंग. पोट वेंचणूक रद्द करपाचो निवाडो शॉकाद म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. आयकात. खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आम्ही रिव्ह्यू घेतलो पूर्णता. कोर्टान आशिल्ले ताका सगळें विचारलें. 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली. स्टे जो मागयिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो, पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या. ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना, पण एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले. खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताचे कडेन आमी वाट पळयत आसा. कोर्टान मॅटर जालो, पण तरी आसतना आर्ग्युमेंट्स हाजे पयलीं जाल्ले 3 दिसां पयलीं, आनी ताजे नंतर आज हो निर्णय आयलो अचानक. आनी खरें म्हळ्यार सगळें हो शॉकिंग. एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना, कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना, पण जें जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आनी दुर्दैवी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हटफड्या बर्जबाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागपाच्या प्रकरणात क्लबाचो धनी सौरव आणि गौरव लुथराक गोंय पुलिसांनी अटक केली. फाटल्या 3 महिने ते भितर आशिल्ले. 1 एप्रिलाक तांकां अग्निकांड प्रकरणात जामीन मेळ्ळो. ते उपरांत आता डॉक्युमेंट फॉर्जरी प्रकरणात कोर्टान तांकां थाकाय दिल्या. Honorable JNFC has granted bail subject to regular conditions of 1 lakh personal bond and surety of 50,000 each, and the usual conditions. And I think there is a condition to report for 5 days. The judgment is not out. The Honorable Judge has just pronounced order. And earlier they were granted bail in Burst also. So Yes, on 1st of April they were granted bail by the Supreme Court. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काय खबर ना, आता आम्ही जेव्हा गेले त्यांना जग लागले. हम लोग आग लगने के बाद आया, हम लोग को धुआं ऐसा दिखने लगा कि हम लोग पानी भर रहा था उधर, टैंकर भर रहा था, तभी पानी इधर आग लगा बोल के हम लोग इधर भाग के आया. हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाला, आधा से आग जल गया. 2 दिन तरी आमकां कॉल येयले की स्क्रॅप यार्ड ऑन फायर. कंटिन्युअस ते 4-5 स्क्रॅप यार्ड हांगा फूल ते स्क्रॅप यार्ड कंप्लिटली हे लागला. तेतून थर्मोकॉल असले, वायर्स असले, केबल्स असले, प्लास्टिक असले. सो एट अ टायम आता आमचे 4 फायर टेंडर येयला आनी ऑन द सगळे 4 फायर टेंडर या तरी कंट्रोल करपाक तुमकां खूब त्रास जालो हांगासर. हय येवपाकूच पयलीं आमकां त्रास जालो. येवपाक ट्राफीक जाम आहा, रस्त्याचें काम आहा, तरी आमी बरेचशे येयले आमी. तेच्या पयलींच हांगा लास्ट 6 म्हयन्यांतून 2 फावटी हांगा लागला स्क्रॅपाक उदक. तर ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून तर सारकेंच उदीक ना.
पण आमी आतां कशें करपाचें उदीक उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचेर आतां प्रश्न पडला हांगा येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना प्रेशर ना उदकाक आमी कशें दितले वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशीं जगपाची थंय हे न्याय बिल्डिंगांक हे न्याय हेका परत परत परमिशनां दितात तांकां खंयसून उदीक दितात मागीर तांकां पडलेले ना ते फ्लॅट विकतात ते चल्ले आनी मागीर बॉब मारपाचे आमी पयलींच्या लोकांक 40 वर्सां जालीं आतां घरा बांदून आमकां प्रॉब्लम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लम जाला आमकां आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लम जाला तो कोण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना दीसभर कोण येतलो हांगासर परत परत हे आतां सरकाराक कळपाक जाय न्हू सारकें सगळ्यांचो बंदोबस्त करपाक जावं न्हू पयलीं न्यू बिल्डींग बांदता ताका न्यू कनेक्शन दिवपाक जाय तेंच्यांनी खंयसूनय आनी त्या प्रमाणे उदकाचो पुरवठो वाडोवपाक जावो कितले लोक अशे इफेक्टेड आहात तुम्ही कितली घरां आमी 40-50 घरां आतां आमी 3 दिसांनी टँकर हाडटा 1200 टँकराक फारीक करता हिंगे इशू कितें जाल्लो आसा हिंगे ऑलरेडी 9 आसती बायक हांगोवटा म्हणून आमी प्रपोजल धाडिल्ले आतां प्रपोजल रोखडेंच येतरी आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉल्व सॉर्ट आउट जातले तेंगे कितें आसा दुसरें आसा तें आमकां आनी दुसरे एरियेक रेशनिंग करचें म्हणून ते ऑलरेडी आमी तांचे कडेन उलयला आनी तशी जर सिच्युएशन आसा एक एरियेक येता एक एरियेक येना हेंकां जाल्यार तांकां सांगला हांवें मदीं वाल कंट्रोल करता घालता आनी एक एरियेक आज एक एरियेक दुसरे मजगती सुरावले पायपलायन फुटिल्ल्यान लोकांक उदक ना लोक पिकार आनी हांवें असेंब्ली सुभाष फळदेसाय सांगलोलें आनी तेन्ना तेंड म्हणलोलें हुंयच्या असो कागद हाडली आनी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी 24 hours वॉटर सप्लाय सो आज हांव सांगत होता ही सगळे सो हो रिपोर्ट वचपा जायो 100 दीस आमकां उदो ना put it on record सलावलीम जेन्ना हे जाता आमकां उदो येना सो दिस रिपोर्ट हॅज टू गो वी आर हॅविंग प्रॉब्लम Tolo is having problem irrelevant of breakdown this report has to go this is done हिंग जर उदो येना हॉटेल चलपा ना लोकां त्रास जातले बिझनेस उणी जातले बिझनेस उणी जाले जाल्यार तुगे पोर्टफोलियो वयतलो ऑयल सायडीन सगळी मुडां पायपां चोक्त जालो ती तेम काडूनी काण 1-2 दीस मातशें बरें खंय येयलें उदक मागीर हांयको गेलें एकलें घर आहा सो तिथे म्हाका पाळी मारूंक पडटा रातीचे 2:30-3 उठोवंक पडटा रातचे 3:30 येता ते सकाळचे 8 o'clock वयता मागीर आनी परत येना Yesterday we received one information on Rumrawa outpost that one video has been circulated wherein it is seen in the video that one aged person is sexually assaulting and abusing one minor girl. So accordingly we managed to trace the identity of the accused in the said video and finally we managed to nab him at Khareban where he was in a position to flee from the railway station. So further we secured the presence of the parents of the minor girl and recorded the complaint of the mother of the girl and further we registered the crime under POCSO Act and BNS. We registered under BNS under section 64(1) and 65(2) of BNS and 4(6) of POCSO Act and we also applied section 8 of Goa Children Act. Presently we have arrested the accused and lodged in the lockup and our further formalities are in progress. DRSC ऑफ सबवेज सर्विस रोड आणि बस स्टॉप अधिकाऱ्यांनी आयज बांबोळे जीएमसी वाठाराचे इन्स्पेक्शन केले. जीएमसी हॉस्पिटलाचो एंट्रन्स धरून वाठारांतले रस्ते बस स्टॉप सबवेज हांची पळोवणी जाली. आज आमच्या इन्स्पेक्शनान आमकां क्लियरली नोट केले की खूब सायनेज ना आनी जे सायनेज असले ते पासून कोणेन तरी काडून घेतले. सो आयचे इन्स्पेक्शनान क्लियरली आमी ऑब्जर्व केले की परत सायनेज फक्त बोर्ड न्हू पेंटींग एक्चुअली पेंटींग करपाचें आनी मेन आमचो विशय हा की दोन्ही बस स्टॉप एक्टीव जावपा जाय म्हणजे बस पे आसपा जाय आनी बस पेच्या एरियान गाडयो पार्क करचे न्हू. जसो आमचो भाव आतां जाणटो वयता तेका बरे भाशेन चलपाक मेळपाक जाय. हातूंत मदीं मदीं पळय स्लॅबूच ना सो ही जी परिस्थिती आहा न्हू सगळे ऑफिसरान आयज पळयलेले आसा आनी त्या विशयाचेर आमी दर 7 दिसांनी रिव्यू घेतलेले फोनाचेर आनी 22 तारखेक आमी फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कलेक्टर मुखार आमी पावयतले. पण लोक बुरशापणा करता सर कोण येता आनी कितें ना कितें आसा पळय जेन्ना लोकांच्या मनात कितें आसा ही सगळी गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी काय ना म्हणून आमी आयज थारायला खुबशे सबवेन आमी सोशल मॅसेजींग घालतले
म्हणजे कितें करपाक जाय, नागरिकान कितें करपाक जाय, कोणाक फोन कोण तरी कितें उडयता खंय फोन करून रिपोर्ट करपाची, हें कांयच ना हांगा. सो ताका लागून हें चलता तें चालूच उरतलें. जेन्ना आमी सोशल मेसेजींग इम्प्रूव करना आनी जे इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आहा न्हू ते जबाबदारी घेना हें चलतलें. भितर शॉपां आसा पळय ते सगळे सामान उडयलें सगळे सो ते आयज सगळे तेंच्यांनी नोट केलें. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. एरियज लायले उपरांत आमकां एक्सेप्टेबल ना. आमचे भितरले सगळे जाण शॉकान वयतले मागीर. आमचे वेपारी वर्ग आसात, थोडे जाणांक आमकां जमतले म्हणल्यार बाकीच्यांक जमचे ना ते भिवनूच तांकां हे जातले, प्रॉब्लेम जातले, कार्डियक अरेस्ट येवपाक. आमी सरळ सांगता सर ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी की आमकां एरियज तुमी लावूच दाखयात, आमी पळयता कितें करपाक. मजगती पालिकेच्या सीओन लायसन इश्यू करपाचें उतर दिलां. विमान आसलो की जे एरियेज आहा विजाच्या बाबतींत ते घेवचे न्ही आनी जो रेट जो कंटिन्यू जो कितें आसलो रिन्युअला ते कितें पेमेंट करताले म्युन्सिपालिटी तोच रेट गृहीत धरून तेंचे रिन्युअल करचे. पूण म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत कितें जालां ऑडिट जाल्ले आनी ऑडिटान हो विशय हाडलेलो जाल्ले की विजाचे जे रिन्युअल जे जाता पळय ते एक्चुअल रेटान जायना. जो सरकारान रेट जो सांगिल्लो त्या रेटा प्रमाणे जायना आनी त्या लागून थकबाकी जाता. आनी त्या लागून आमी जेन्ना फायली ज्यो ड्यूज आहा रिन्युअलाच्यो त्यो स्क्रुटिनी केल्यो तेन्ना आमचे नजरेक आयले की गेली 20 वर्सां अश्यो फायली अश्यो आहा की त्यो रिन्युअलूच जावंक ना. विशय एक 4-5 मुद्द्यान गेलो आनी तेजेर सरकारान आमचे कडेन रिपोर्ट मागलो. तो रिपोर्ट कितें आसले बेजीक कितें इनपुट्स आसले ते आमी आमच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा आनी थ्रू आमचे सिनियर सीएमाकूय अप्रेज करपाक तांच्यांनी आपलो एक रिपोर्ट घातलो आनी तो रिपोर्ट डिसिजन आहा. त्या रिपोर्टाचेर कितें जे डिसिजन जे येतले पळय त्या प्रमाणे हांगा इम्प्लिमेंटेशन जातलें आनी व्यवस्थीत जे स्क्रुटिनी मागीर रिन्युअलाचो जो कितें भाग जो आहा पळय तो फुडें घेवप जातलो. आश्वासना उपरांत मोर्चा फाटी. जालें की कमी घेवचें म्हणून जे कोणी भरला तांकां ते रिफंड मेळटलो, तांकां बेनिफीट मेळटलो. त्याच बरोबर फाटी युडी सेक्रेटरी आयिल्लो, DMA आयिल्लो आनी हांगासर मार्केटान येवन तेंच्यांनी सर्वे केल्लो आनी आमच्या हांगासर म्युन्सिपालिटीन सर्वे केल्लो. ताणें रिपोर्ट दिल्लो आसा हाका. तो रिपोर्ट आमच्या फेवरान आसतलो अशें युडी सेक्रेटरीन सांगलेलें आसा. त्यामुळे त्या रिपोर्टाचेर डिसिजन जातले आनी गव्हर्मेंट बेगीन डिसिजन घेवन आमचे जे कितें निर्णय आसा ते आमचे मागणे पूर्ण करतले अशें सांगता. त्यामुळे आमी ते सद्या तरी तेंचेर आमी भरसो दवरया आनी आज आमी हांगांतल्यान बरो दिसपाक जाय आनी आमचो धंदो सुरू करूया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.